बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आस. प्रितीवंत भयणी भावांनो, आयज व्हडा संतोषान आनी भक्ती भावार्थान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची सोकटा सर्वांच्या राजाची दबाजीक परब आमी समारंभता. जेजूच्या रायपण संवसारांतल्या मोना पोरमोणे न्हय, पूण सर्गीच्या मुल्या तत्वांचेर आदारलोले आसा. जो कोण ह्या तत्वांचेर शिकवणेचेर आपले जिवीत बांदून चलता तो सर्गीच्या दायजांचो वांटेली जाता. हें सोत मोतीन दवरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय विंचून काडला तो जावन आसा, येयात, तयार केल्लें राज तुमचे दायज करून घेयात. ही आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां काळजान बाळगून जेजू आमच्या गवळ्यान आनी राजान आमकां तयार दवरलेले दायज जोडूंक आमी पुर्ती जावच्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत खतखत्यान मागुया. तशेंच आयच्या दिसा आमी पेद्रूची दोमडी हो आयतार पाळटाव. ताचे वरवीं पाप साहेब फ्रांसीस हाच्या हाताखाल आख्या संवसाराक गरजेवंतांक आदार दिता. ह्या सगळ्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आसूं म्हूण दर एकले पासत आयच्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तणाव चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या मोगाच्या पुताक सोकटा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रोचनां सोपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलोली सगळीं रोचनां तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरोंतरी तुका वाखाणूंक पावंक म्हूण आमी प्रार्थितांव. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. एजिकियाल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिणाक राखतलों, आख्ख्या हिणाची सोद करतलों. सोडी मोडी शिंपडलेल्या शेडयांक सोडटल्या गवड्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेडयांक सोदून काडटलों. दुवरेन आनीक दाट काळोखान लागून जुंय जुंय त्यो सांडून गेल्यात थंय तावन हांव तांकां सोडयतलों. हांवूच म्हज्या शेडयांक चोरयतलों आनी तांकां हाड पडोशें करतलों. असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पोर. सांडलोलेक हांव सोडटलों, दुखवलेल्याचे गाय बांदतलों आनी ओस्कोत जाल्या तिका गोठ करतलों. मोटी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलों. हांव ताचो खरो गोवडी जातलों. आनी तुजे म्हजे हिणा असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पोर. तुजें अशें जातलें, शेडयां आनी शेडयां मदें, मेंढरां आनी बोकड्यां मदें हांव नीट करतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. म्हजो गोवली सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. सगलीं म्हणुया. म्हजो गोवली सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गोवली सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरोव मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितोल व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बोल जिवाक तो नव्यान दिता धीर घोटाय. जबाब. म्हजो गोवली सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. कालक्या कोणातूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण धीर दिताय. जबाब. म्हजो गोवली सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पतात, पळयतात, तोटाक जातात. ताचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारयताय. खुशालकायेन मुरगोडटा, म्हजो कांसो बोन ओत्ता. जबाब. म्हजो गोवली सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओचीत घोरान देवाच्या म्हजें तिकाण सदांकाल. जबाब. म्हजो गोवली सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. भाग्यवंत पावलून खरीदकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, पण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणूय आयलें.
आनी जशी आदामा सोबे सोगलीं मरतात तशींच क्रिस्ता सोबे सोगलीं पुनर्जिवंत जातलीं पूण सोगलीं क्रोमा प्रमाणे आपल्या जाग्यार पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सोगलीं उपरांत सगल्या परदानाचो अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो बोसम करून तो आपले राज देवा बापाचे आधीन करतलो आनी तेन्ना सोगटांची संपादनी कित्याक आपल्या सगल्या दुस्मानाक पांयां तळा मोस्ती पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय बोसम जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मोर्न जेन्ना सगल्यो वस्तू ताचे आधीन जातल्यो तेन्ना तोच पूत आपणाचे आधीन सगलें केलां ताचे आधीन आपणाकूच करतलो हे परी देव सोगटा सोर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो देवाचें उतोरये देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक उबी रावया सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सोदोय आमच्या बापा दाविदाचे राज येता तें सोदोय सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगलीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचे दायज करून घेयात कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें हांव तान्नेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव वाटसूर कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें हांव विंगलो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली बोनकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली त्या वेळार बरीं मनशां असो ताका जबाब कोत्तलीं सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलो पळोवन जेवंक दिलें तानेलो पळोवंक तुका पिवंक दिलें केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें विंगळो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें आनी तूं पिडेंत वो बोनकोणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो खरेंच हांव तुमकां सांगतां म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें मागीर आपल्या दाव्याक आसलोल्यांक तो म्हणटलो शिराप पडलोल्यानो सैतानांक आनी तांच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासनाच्या उज्यांत म्हजें सोडशिल्लीं कोट सोरूंक वचात कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना हांव तान्नेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना वाटसूर कसो आयलो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना
विंगलो जालो, पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना. पिडेंत आनी बोनकणींत पडलोलो, पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब कोत्तली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलो, तान्नेल्लो, वाटसूर वो विंगलो जाल्लो, पिडेंत वो बोनकणींत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना? तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सासणाची खास्त भोगूंक आनी बरी मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतोली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. आयची तिनूय वाचमां जेजू गवळी राजाचेर उजवाड घालता. पवित्र पुस्तकान सर्वेस्पोर देवाक इस्रायल पोरजेचो गवळी म्हूण दाखोळ केल्लो आसा. आदल्या करारांत हो माताळो राजांक तशेंच लोकांच्या आत्मीक फुडाऱ्यांक दिल्लो आमी पळयता. खरें म्हणल्यार ह्या पोरजेच्या फुडाऱ्यांनी सर्वेस्पोर देवाच्या नांवान आनी ताच्याच आज्ञा खाल पोरजेची सेवा करूंक जाय आसली. पूण त्या काळार गवळी कशें पोरजेची सेवा करचे बदलेक ते आपल्याचीच सेवा करूंक लागले. अशें न्हयच, पोरजेच्या आत्मीक आनी कुड्याच्या गरजांक तांणी आपले दोळे धांपलेत, पूण पोरजेक ते वायट देखीचे नमुने जावन तांकां तांणी पातकांत घातलीं, तांकां जोळी मोळी शिपडायलीं आनी हे वरवीं वायट दीस तांचेर उपरासून आयले. दुस्मानाच्या ताब्यांत पडून तांणी गुलामपण भोगचें पडलें. असले निर्वाशीत दोशेर आसतना सर्वेस्पोर देवान आपल्या उपुरबायचे पोरजेक सांडूंक ना. तांकां परतून आपले वेंगेंत घेता वो वेंगेंत हाडच्याक जंय जंय ही पोरजां शिंपोडलोली तिचे सोरशीं आपल्या दुतांक ताणें पाठोवन दिले. तांचे मदलो एकलो जावन आसा एझेकिएल प्रवादी. सांडलोल्या आनी जोळी मोळी शिंपोडलोल्या शेळ्यां मदें आसतना ताचो संदेश तांकां धीर गोठाय बरवसो दिलो वो दितलो जावन आसलो. ह्या फुडें सर्वेस्पोर देव तुमचो गवळी जावन तो पोरशीं तुमची निगा घेतलो. एक दीस दाविदेच्या कुळयेंतलो एक उत्तम गवळी सर्वेस्पोर देव उपजयतलो आनी तो इस्रायल पोरजेच्या शेळ्यांक चोरयतलो, राखतलो आनी सांबाळटलो. ही उतरां आमकां एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 30:4 आनी वोळ 20:3 मेळटा. ज्या गवळ्याच्या एझेकिएल प्रवाद्यान शेकड्या आदीं खबर केली तो गवळी दुसरो न्हय बगर आमचो गवळी राजा सोमी जेजू क्रिस्त. जेजू एक बरो गवळी कसो सांडलोल्या शेळ्यांचे सोदीक तो गेलो. जोळी मोळी शिंपोडलोल्यांक ताणें एकठांय हाडलीं, तांकां ताणें बरो चोरोव दिलो. दुखवलोल्यांचे ताणें गाय बांदले आनी असोकतांक ताणें गोठायेन भरलीं. सोर शेवटी बरो गवळी कसो व्हडा मोगान आपल्या शेळ्यांक सुबां जिवीत दिवंक आपल्याच जिविताचें ताणें बलिदान केलें. असल्या बऱ्या गवळ्याचें चित्र पयलें वाचप तशेंच आमी पळोवंक आमच्या दोळ्या मुखार आमच्यान वाचूंक जाता वो आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. शुभ वर्तमानांत संवसाराच्या शेवटाक जेन्ना क्रिस्त मुनसोबीदार राजा कसो राष्ट्रांची मुनसोबी करूंक येतलो तेन्ना कसल्या तत्वांचेर मनशाची मुनसोबी आदारलोली जातली तें जेजू स्पश्टपणी सांगता. जशें परी गवळी आपल्या शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तशेंच संवसाराच्या शेवटाक जेजू आमचो बरो गवळी मुनसोबीदार राजा कसो येवन तांचें राज आटापलोल्या मुखेल आज्ञांचेर मुणगे मोगाच्या मनशाची मुनसोबी कोत्तलो. सर्गीचें राज दुसरें न्हय बगर संवसारांत जियेतल्या मोगाची सोपूर्णाय. संवसारांतलें पॉयंट कोत्तना ज्या मापान आमी गोजेवंत सोवें मोगान आनी दयाळपणान त्या मापान
वागतां त्या मापान सर्गीचे राज आमचे दाय जावंक पावतलें. जेजू कितें आमी ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी सवें कोत्ता ते जेजूकूच पावता म्हूण जेजू आमकां आयज स्पश्टपणी दाखयता व सांगता. देवान क्रिस्ताक जिवंत करून ताचेर विस्वास देवतल्यांक पुनर्जिवनपणाची खात्री दिल्या. त्याच क्रिस्तांव देशी देवान आमकां मोडणांतली आनी सोर वायटांतली आमकां वाचल्यात व सोडयल्यात आनी ताका रायपणाचो मुकूट दिवन सगळे ताचेच आधीन केला. सगळे पोरजेक आपल्या आनी ताका रायपणाचो मुकूट दिवन सगळे ताचेच आधीन केला. सगळे रचनेक आपल्या अधिकारा खाल एक सासनीक आनी सार्वीक राज क्रिस्त रायान देवा बापाचे मोहिमेक ओपून दिले. आनी आयच्या शुभवर्तमानान पळयता जेजूक बरो गवळी हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक जाता आनी 4 व 3 माताळ्या खाल आमी पळोवंक जाता. जशें जेजूचें रायपण गवळीक रायपण ताचें गवळीक कार्य चालू दवरया. आमच्या पवित्र स्नाना बरोबर आमी जेजूचे त्रिपेट कार्याची भागीदारां जाल्या. ही कामां म्हणल्यार याज्ञीक, प्रवादी आनी रायाळ. जेजून आपलें रायपण संवसाराच्या मना प्रमाणे चलूंक ना पूण एक खरो गवळी जावन तो चलयलो. ताणें मोगान, दोयाळपणान, ल्हानविकायेन आनी सेवे चाकरेच्या मनान एकाच उतरान सर्गीच्या राज्याच्या तत्वां प्रमाणे चलयलें. तशेंच आमीच्यान पळोवंक जाता जेजूचें रायपण दोयाळ सेवेचें रायपण. दोयाळ करण्यास वरवीं ताची रूपकारां जावया. जेजू बापाच्या दोयाळपणाच्या रूपकारां ताचें आख्खें जिवीत आनी वावर हें दोयाळपण दाखोळ कोत्ता. मनशांनी अदीक करून समाजान भायर आयलोल्या ताची दोयाळाय अणभवली. तांचे मोदें आसली समारितीन ओस्तोरी, 2 वसूलदार जाके, मागदालाची मारिया, तार्सुसाचो पावलो आनी आदी. जेजू सवें तांची भेट जातोच आनी जेजूची दोयाळ सेवा अणभवतोच ती आसात तशींच उरूंक ना. ह्या अणभवाची आनी तांणी जेजू सवें अणभवल्या दोयाळाय सेवेची ती दुसऱ्यांक रूपकारां जावंक पावतात. आनी तिसरे सुवातेर जेजूच्या रायपण निती स्वताचें रायपण. हे मुल्या तत्वांचेर ताचें राज फुडें व्हरूया. जेजू निती स्वताचो मार्ग चल्लो आनी अनीत फोटिंगपण आदारतल्यांचेर ताणें आपलो ताळो उबारलो. तर आयज ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी दुसऱ्या सवें जे जेजून आमकां कृपा दिली ते आमी दाखोवचें. हो समाज जेजूच्या तत्वांचेर आमी बांदचे आनी सदांच देव मानता तें जिवीत आमी दर एकल्यान जिवचें. आयज दर एकले पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मारेतान जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोस सुसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिबिया आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. म्हणटान पवित्र आत्म्यांक भक्तांचो एकतार, भक्तांचे भोगसणे, कुडीचे जेवणपण, आमच्या देवा बापान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून आमचो सासनीक, याज्ञीक आनी सोर रचनेचो राय केलो. ताच्याच नांवान बापाक आमची मागणी उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान
आनी तांच्या जाग्यार शेळयांचे गवळी म्हूण वळखून देवाच्याच मोना प्रमाणे तांच्या शेळयांचो सांबाळ करूंक आनी वखदां भायर तांकां बरो चोरो दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. राजकारभार चलयतल्यांनी निती स्वताची तागडी आपणाक जाय तशी आलोयना जावंक, पूण देवान तांच्या हातान दिल्लो कारभार देवाच्याच मांदावडीन प्रमाणे स्वतान नितीन आनी प्रमाणीकपणान तांणी चलोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजून जोडलेल्या जैताचेर नदर धरून आनी तांचेच बोलादीक आदारान आमचे भितर संवसारी आनी संवसाराचे सर्गीच्या राजाच्या तत्वां मदें जातोल्या झुजांत आमी सर्गीच्या राजाची तत्वां सदांच उंच दवरूंक आनी जैताचो मुकूट जोडून आमकां बापाचो आदार मागुया. भुकेक, तानेक, पिडेक, विंगल्यापणांक, नेणारपणांक, एकसूरपणांक, निराशीपणांक आनी हेर वायटाक सांपडलेल्या सोवे क्रिस्त रायाच्या दयाल सेवेची आमी रूपकारां जावंक आनी अशें सर वायटाचे जैतिवंत जाल्यार जेजूच्या दयालपणान स्वादीक ती भोगूंक पावूं देवा लागीं मागुया. सर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं ओप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसार भर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 41, C 30. Amchi kalza tuka
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमची पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, पातकांचे बोगसणे जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्याच पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता युबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासणाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सोर रोचनेचो शांतीची तो निर्मळ बोळी. कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण सोपादली. सगळे रोचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिले. राज स्वताचे आनी जिविताचे, राज नितीचे, मोगाचे आनी सवस्तकायेचे. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोद दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक बेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी औरागाता आनी काळशीं ते पियेता. तितले फावटी तूं वैभवानी आमी तुजें मरण पळोवता.
पापा जेजूच्या वर्णाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरमोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बागयोन जुजे बागयोन धरून दोता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सोडुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परसोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोतमानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो खोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 175 R1. Amcha goran Jesu tura
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सोमी जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक परबे दिसा अमोद जिविताचे जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासनीक वैभवान सोर्गी ताच्या राजांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देव बरें करूं म्हणटा फादर जुडाक जाणेन हे मीस आनी प्रवचन केलेलें आसा ह्या व्हडल्या परबेच्या दिसा. त्याच प्रमाणे हांगसर खूब जाणां वावुरतात दीस आनी रात. सगल्यांक तांकां चड करून हे मीस तुमचे फुडें दवरतात तांकां सगल्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकांय, कित्याक तुमी दर दिसा ह्या मिसान वांटो घेतात आनी भक्ती भावनान तुमची काळजां तुमी जेजूक ओपून दिल्लीं आसा आनी ताचे उद्देशी तुमी अदीक आनी अदीक पेकोवणी आनी भलायकी आनी बरेपण अणभवतात. परवां सान मंगळारा दीस नोवेना सायबाची स्टार्ट जातली. ह्या वर्सा कोविडान सगळेंच बदल्लां. आतां आमी सायबर स्पेसीन सगळें कोत्ता. सायबाच्या काळार 16व्या शेंकड्यांत आख्खो संवसार ताणें बोटींनी सोदून काडलेलो आनी तो बोटीन हांगसर ताका 13 म्हयने लागले हांगसर येवपाक. आयज आतांच्या आतांच तुमी आख्ख्या संवसाराक हांगसर कितें जाता तें पळयतात. ते वाखाणणी दिवया. मिसां हांगसर ह्या वर्सा तुमच्यान येवन भाग घेवंक जायना कोविडाक लागून. 200 मनशांक हांगसर एकठांय करूंक जातात. कशें म्हणून कोत्तेल्या इतलो लोक तुमी हजारांनी हांगसर येतात. कितले पाटी 200 लोक हांगसर येतलो. तर मिसां आमी हेच भाशेन कोत्तेल्या. ताका लागून सकाळची तुमी उठून 5 हांगसर येवंक स्टार्ट कोत्ताले. 6 मीस जाताले. आतां तुमच्यान घराच रावन मिसान वांटो घेवंक जाता. 5 आमी पवित्र भोजन स्टार्ट कोत्ता. 6 मीस आसता. हे परी मिसान वांटो घेवन तुमच्यान तुमच्या कामाक दुसऱ्या वावराक वचोंक जाता. आनी मागीर केन्नाय जाता त्या प्रमाणे दिसाची तुमच्यान हांगसर सायबाची भेट घेवंक जाता. हाका येवंक जाता, उमाक येवंक जाता. ही बंदोबस्त आमी केलेली आसा. कोविडाक लागून सगळे बॅरिकेड्स आसा भायर सावन भितर येवपाक. तर त्या प्रमाणे तुमच्यान येवन हांगसर ह्या दिसांनी वांटो घेवंक जाता. हातून देखाव्यांत म्हणजे थंयसर येवन ताका नमस्कार करूंक जाता, उमांक घेवंक जाता आनी वचोंक जाता. पूण मीस तुमच्यान हांगसर येवन पार्ट घेवंक जायना. म्हणजे तुमच्यान वांटो घेवंक जायना हांगसर येवन. पूण घरा सावन करूंक जाता कित्याक कोविडाक लागून. हें मनांत दवरात. मागीर 7 8 मिसां आसतात. 8चे मीस इंग्लीश भाशेन. 9 कार्यक्रम तुमकां हांव टीव्हीचेर मागीर सुद्दां सांगतलो. पूण आतां तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणून आतां तुमकां ह्या मिसाची परबी, फेस्ताची परबी तुमकां दिता. देव बरें करूं. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन
तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. पेज 199 R 43.